हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आमी आतां हालीं पळयलें, आमी सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता कसल्या पद्दतीन हें हिल कटींग जालां तें. ओके, आयज आमी पळयता आमचे आरजीचे व्हॉलंटियर, आमचे कार्यकर्ताज बीन आहा, हे डिफरंट कॉन्स्टिट्युन्सीन वयतात आनी बरे बरे इशू हायलायट करतात सारके. आनी ते इशू हायलायट जाता म्हणून एटलिस्ट तेंचेर एक्शन तरी जाता. पूण म्हाजो एज आमचो गोंयचो हांव नागरीक म्हणून एक म्हाजो तांकां एडवायस की तुमी आयज एक आमदार निवडून हाडला आणि तो आमदार सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन निवडून हाडला. आणि सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन तुम्ही जे डिमांड म्हणटाले न्हू ते मायग्रंट नाका आमकां, आमी मेगा प्रोजेक्ट्स करूंक दिवचे ना आणि बाकीचे सगळे कितें, सो आयज ते सगळे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा मरे. आणि आयज ते सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन आसतना तुमी दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून कितें हें करता. म्हाका लोक मागीर कितें म्हणटलो, स्वताच्या पांया पोंदचे पयना आनी लोकांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बॉब मारतात म्हणून. हे उलोवचें पडटा कित्याक जाणा मरे. हांव तुमच्या फेवरान आहा, कांय भिवो नाका, पूण जे रॉंग न्हू ते रॉंग. तुम्ही करता ते बेस्ट काम करता, तुम्ही आरटीआय मागता मागीर तेचेर एक्शनूय जाता, कितें बेस्ट काम करता. पूण आयज खरी काळाची गरज आसा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीनसून स्टार्ट करपाची. कित्याक तुमी आमदार जो निवडून येयलो आरजीचो, तो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलो कितें रे. सो मायग्रंट मॅनर्स सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कमी जावपाक जाय. मागीर कम्युनिटी लँडाचेर जे हडप केल्या ते कमी जावपाक जाय. आनी म्हाका एक सांग रे, आयज हो जो हिल कटींग जो आहा न्हू, तुमी लोकांच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतले हिल कटींग दाखयतात. ओके, सो आयज हे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जे मेगा प्रोजेक्ट्स जे येतात, मेगा प्रोजेक्ट्स जे आहात, ओके, ते मेगा प्रोजेक्ट्स तुम्ही कित्याक अपोज करिनात. सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींतले कितलेशे मेगा प्रोजेक्ट येयले मरे. आतां हे पळय, हांव तुमकां दाखोवंक सोदता. ओके, आतां हांगासर आतां हे पळय, हे पयले फॉरेस्ट कवर पळय कशें आहा ते, हे 11तले. ओके, हे तूं पळोवंक शकता कशें कशें कटींग जालां ते. ओके, हांगा पळय झाडां काय बरी आहा, हांगा कटींग जाला, हांगासर पळय मागीर हांगा सत्यानाश करून सोडला सगळो. सो आयज जेन्ना सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन इतले इलिगॅलिटीज आहा तेन्ना तुमी तेचेर कित्याक बॉब मारनात रे. हां, बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन दाखयतात मरे, हांगा या मरे, सांगात तुमच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन दाखया मरे, आमकां पिशान काड नाका. आयज खरी गरज आसा सत्य उलोवपाचें. आमकां येवचें पडटा मागीर हांगासर ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी दाखोवपाक लोकांक की हांगा कितें चल्लां तें. ऑलरेडी गोवा ते आहा ते सियाल चेडण आहा मरे थंयसर ते, की तेचेर कोण एक्शन घेतलो, तेचेर एक्शन घेवपाचें उलया मरे. दर्या तेकप जे प्रोजेक्ट जे पास जालेत न्हू तेंचेर उलया मरे हांगासर. कितें रे, आयज तुम्ही दुसऱ्यांचे इलिगॅलिटीज दाखयता. मायकलाची दाखयली, बेस्ट काम केलें मायकलाची दाखयली ती, आय रियली एप्रिशिएट. पूण हांगासर जे चल्लां न्हू पळय, म्हाका जेन्ना गोंयकारांनी विश्वास दवरलो तुमचेर, निवडून हाडले तुमकां, तेन्ना जे कितें इनिशिएटीव आहा ते स्वताच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनच्यान चालू जावपाक जाय, न की दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. काणकोणा वचून कितें करता रे, कलंगूट वचून कितें करता रे. हां, आयज गरज आसा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे मेगा प्रोजेक्ट्स येतात न्हू ते बंद जावपाची. आनी हे जे हिल कटींग जालें हांगासर, हे हिल कटींग केलें, कितलेशे हिल कटींग आहा, हे हांगासरल्या आमदाराक दिसना, हे आमच्या आरजीक दिसना. हे हिल कटींग बंद करा मरे. हे करपाचें तुमच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा मरे. व्हडली भाशणां ठोकू नाका आनी लोकांक पिशेन काड नाका. आमी हांगा पिशेन येवन बसोंक ना. आयज तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन पयलीं लक्ष घाल आनी मागीर तेच्या फुडें लोकांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लक्ष घाल. ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमदारान आपूण निवडून येयला न्हू ते कॉन्स्टिट्युन्सीन पयलीं तेणी एक्शन घेवपाक जाय. कितलो विश्वास आसलो रे आमकां तुमचेर विश्वास आसलो, तुमी गोंया सांबाळटले म्हणून. स्वताची कॉन्स्टिट्युन्सी सांबाळूंक जायना आनी बाकीच्या पॉलिटिशियनांक फुडल्या इलेक्शना खातीर 2024च्या इलेक्शना खातीर टार्गेट करपाक भोंवता. अशी पार्टी बिल्ड जायना. पार्टी सत्याच्या आदाराचेर बिल्ड जाता, सत्याच्या आदाराचेर पार्टी बिल्ड जाता. अशी पार्टी बिल्ड जायना. नाका जाल्यार लोकांक मिसगायड करूं नाका. जे सत्य आहा तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीसून पयलीं दाखया आनी मागीर दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वचा. देव बरें करूं.